बीजेपीचे सरकार स्थिर असा. फुडली 5 वर्सां कांयच भंय ना. सध्या काँग्रेसीचेरूच प्रेशर असा. तांचे 8-10 आमदार बीजेपीच्या संपर्कात असा असे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर म्हणटा. येतात अध्यक्षाक कितले जाण तरी फोन करून विचारत असले, पण फायनली आमकां विचारले आमच्या 8-10 जाण तरी आसतले अशे. हय हय शुअर. म्हणून ते एकठांय दवरपाचो एक सगळी संकल्पना आहे, काय नाही. सरकार स्थिर असा म्हूण बीजेपीचे जनरल सेक्रेटरी सदानंद शेठ तानावडेन स्पष्ट केले. जाल्यार ते स्टॅबिलिटीचो विशय करतात. आज आमच्या अलायन्स पार्टनरांनी स्टेटमेंट केल्लो आसा आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचे अलायन्स जे सरकार आसा हे स्टेबल सरकार आसा आनी व्यवस्थितपणे काम करता हे अलायन्स पार्टनरांनी आज प्रेसांच्या मार्फत आज सांगलेलें आसा. टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय आणि पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकारान मित्र पक्ष सरकारा वांगडाच आसा आणि हे सरकार 5 वर्सां पूर्ण करतले म्हूण सांगले. म्हजे कडेन काँग्रेसीचो कसलोच कॉन्टॅक्ट ना आनीक सरकार डिस्टेबिलायज करपाक हांव तयार ना. मनोहर पर्रीकाराक रक्षा मंत्री म्हणून रिजायन जावन गोंया मुख्यमंत्री करचो म्हणून फुडाकार घेवपी मनीस हांव. आनीक गोंयकार जावन एक आमकां उतर आसता, उतराक उतर म्हणजे कागद हें मानपी मनीस हांव. आमचें अलायन्स बरे भशेन चल्ला. अलायन्स सरकार जो जाला वो गोंयकारपणाच्या आदाराचेर जाल्लो सरकार. वो सरकार डिस्टेबिलायज करपाचो क्वेश्चनूच येना. आनी काँग्रेसीन जें कितें जाता काँग्रेसीचे जे भितर कितें कोण उलयता ते तांचे इंटरनल मॅटर आहा. आमकां ताचे भितर कांयच कनेक्शन ना आनी आमचें कांय सोयरीकत ना. जीपीसी प्रेसिडेंट चेंज करतली तुमी? जीपीसीसी प्रेसिडेंट चेंज आतां करून कितें जावपाचें आहा? जीपीसीसी प्रेसिडेंटान आमकां घात करपाचो आहा तो घात केलो. एक काँग्रेस पार्टीक सादें दिसा की कोणा कडेन बरे भशेन वागले जाल्यार तुका बरो रिजल्ट मेळटा. कोणाचो जर विश्वासघात केलो जाल्यार ओपोजिशनाक बसचें पडटा. आतां ओपोजिशनाक बसचें नाका पडटलें. तातूंत आतां बदल सिच्युएशन चेंज जावंक जायना. पण तुमकां सर कितें डेप्युटी सीएम ऑफर येयल्या काँग्रेसी कडल्यान? कसली रे बाबा ऑफर? हांवें गव्हर्नमेंट गेला मरे. ऑफर हांवें घेवपाचो प्रश्नच ना. ओके. हे गव्हर्नमेंट मनोहर दर्डीकाराक गोंया कोणी हाडला? सुदीन ढवळीकारान. महसूल मंत्री रोहन खंवटेनूय काँग्रेसी वांगडा वचपाचो आपलो विचार ना म्हूण स्पश्ट केले. As far as the coalition government is concerned, it is successfully doing a good job. It will go very well for 5 years. There is no threat of anybody. People who are talking may be talking to themselves. They माझ्याकडे तरी कोण काँग्रेसवाला उलयल्लो ना आजपर्यंत. आणि उलयलो जाल्यार थ्रू ह्याच मिडियेंतल्यान I would like to tell that I would not be interested to talk on these lines because we have already given the support to Mr. Manohar Parrikar and this coalition government which is successfully running. ताज्या खातीर हे जे कन्फ्युजन मेथड्स आसा is a matter of the party which is confused to decide who is their leader till date. So what started then and what is there today is the same stand. So I think before they quote that they have spoken to independents or somebody, they should be clear and name which independents they have spoken to. I am very clear. I have extended my support subject to Manohar Parrikar coming down. He has come down. We are with him as far as this government is concerned. And this success of this government is very clear. Development mantra and common minimum program. These issues which we have taken up will be the baseline of this particular government, which definitely keeping in the theme of Goinkar and Goinkarpan will go a long way. सगळ्या मदीं बरें कॉर्डिनेशन आसा म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा. आपल्याचेर घाल्ली अपात्रता याचिका काँग्रेसीची वैचारीक दिवाळखोरी दाखयता अशें म्हणीत ताणें काँग्रेसीचेर टिका केली. The Congress party and its leaders are trying to create an environment in the state of Goa that there is some sort of resentment within the ruling coalition. We all of us are united behind the leadership of Mr. Manohar Parrikar. This government will complete its full 5-year term. Goa forward, we all have had detailed discussion and we are all united under his leadership. Bankruptcy of idea of the Congress party is leading the leaders to do acts like filing disqualification petition on me. Nobody is in touch with the Congress party. Nobody is interested in going back to the Congress party. स्वतः मुख्यमंत्री पणजी इलेक्शन लढप आणि वाळपय विश्वजीत राणे आणि त्यामुळे आपले आमदार खंय तरी एकठांय एक संघ रावचे
आणि त्यामुळे तांकां एक विश्वास दिवपाक की खरोखरच परत काँग्रेसचें सरकार येतलें अशा तरेचो विश्वास निर्माण करपाक जाय. तांकां भंय दिसता ते परत थोडे भितरले फुटून भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जायत काय कितें, आनी त्यामुळे तांकां एक संघ दवरपाक लागून अशा तरेचें पॉलिटिकल पेटिशन हे काँग्रेस पार्टीन फायल केल्लें आसा. आनी त्यामुळे जो आमदार एखाद्या विधानसभेचो मेंबरच ना अशाच हाचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन फायल करपाची म्हाका दिसता ही देशांतली पहिली घटना आसपाक शकता. 70रीत लोक कोणा फाटल्यान आसात ते पंचायतीच्या इलेक्शनाक सगळ्यांक कळटले. 70च्यो सगळ्यो पंचायती आमी जिखतले म्हूण विश्वजिताचो दावो. We all have our futures at stake and accountability to our people. I am not accountable to Chella Kumar. Chella Kumar is a stranger to me. He is a man from Tamil Nadu. He should worry about Tamil Nadu, not worry about me or what I have done in Sattari. Whatever I have done in the interest of the people. Whatever political decision I have taken in the interest of the people of Sattari. And now in the Panchayat elections, you will come to know the result, what is happening in Sattari. We will win each and every Panchayat. फाटल्या 2 दिसां सावन काँग्रेसीचे आमदार बाबूश मोन्सेराता वांगडा मिटिंगेत भोंवळटाले, पूण आयचे घडामोडी वयल्यान सगळेच जाण थंड जाले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.